and I have come to know that there is a unsegregated garbage at the site, and if the place is almost exhausted, like, and we are on the verge of searching for another landfill site. I have also requested the director of Panchayat to explore the possibility of identifying a site for the landfill site, and I have also requested the administrator of Komandal also to come to our aid, because Vasco city is I want to make a clean city as well as garbage free city. So keeping this in mind, in the long run, this whatever existing place, it will not be sufficient to us. The upgradation of our garbage treatment plant is already in progress. We had awarded work to one of the agency, and the agency has been doing this job, but whatever action they have been taken is not that much of satisfactory to me. We have informed the MMC, we have informed our in charge, the G Soda Corporation, and eventually, as per we know, bioremediation, biomining, it's actually a process where you treat the old garbage dump, which is around 10 years old garbage dump, which has to be treated through bioremediation. And so eventually the garbage I have been treating is a very old dump garbage. फुल मार्मुगावचो जितको गार्बेज जाता तो हांगा हाडून तेमी डंप करतात. डंप करता आसतना सुद्दां अनसेग्रिगेट हाडून डंप करतात. हे पळोवपाक गेल्यार लास्ट 2008 अपग्रेडेशन आमी हे केल्लें. सो अपग्रेडेशन करता जाल्यार 2016 एक इनिशिएटीव घेतली आमच्या आमदारान मिलिंद नायकान, आनी तेन्ना तेमी एक प्लॅन तयार केलो की पार्ट करून स्लो करून गार्बेज काडपाचो, आनी तेमी हाडून अशें मशिनरी बसयली, तो गार्बेज सेग्रिगेट करून तेमी हे करपा लागले. सो बरो इनिशिएटीव घेतलेलो. सडनली आतां पळयत जाल्यार गार्बेज आसा तसो डंप जाल्लो आसा. सो आतां तेमी गार्बेज डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करता, हाडटा, डंप करता. सो आतां ह्यो डंप करता गार्बेज हाडून एका ते सेग्रिगेट करपाक भरपूर टायम वयतलो. तसो ह्यो गार्बेज प्लांट तसोच उरतलो, आनी हे लोकांक आमच्या साडेकारांक भरपूर त्रास जातलो. हांव साडेकारांक सांगपाक सोदता एकूच, जितको कोल पोल्युशन आसा पळय तेन की डबल आमकां पोल्युशन गार्बेजान जाता. सो साडेकारान आमच्या सगळ्यांनी सपोर्ट करपाचो आनी हो गार्बेज आमी बंद करून दवरपाचो, बंद करपाचो. सो हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या गोवा पोल्युशन बोर्डार की मातशें येवन तुमी विजीट करपाचें. तशेंच लागींच आसा हांगा आमचें हॉस्पिटल आसता 200-300 मिटर सुद्दां नासतलें, 200-300 मिटर नासतलें. हे पेशंट इतको त्रास जाता हांगा. लोक येतात थंयसर बरें ना म्हण येतात, आपल्या जिवाक बरें ना म्हण येतात, पळय जाल्यार वासाचें तेमकां आनी नाका जाता. सो हांव जाता तितकें मागता साडेकारांनी, जितकें तुमी आतां कोल पोल्युशन हें म्हणटा हे जर आमी मातशें हेजे गार्बेजी खातीर मातशें उलोवया म्हणून. प्लांट तेंचो तो पयलीं हाडपाचो आसलो तेजेर परत विशय चालूच आसा तो. एक्चुअली ते म्युन्सिपालिटीचें काम म्हाका विचारलें जाल्यार गार्बेज आनी क्लिनलीनेस इज म्युन्सिपालिटीचें काम. आमी पार्ट ऑफ म्युन्सिपालिटी म्हणपाक जाता, पण तांकां जे हेल्प जाय कितें करपाक ताका हांव सदांच सांगता तुमी आमकां मेळा, उलोवया आमी आनी करया. ताका लागून ते 5 कोटीचें काम हांवें हाडून दिलें तांकां. क्लिनलीनेस पळय इज गोईंग ऑन दीस 4-5 मंथ्स दे वील क्लियर एवरीथींग अशें दिसता म्हाका. ह्या फावटी इलेक्शना टायमार हांवें सांगलें की ह्या 5 वर्सान ह्या गार्बेजीचो उपाय हांवें काडपा जाय. म्हाजें प्रामाणीक मत म्हाका विचारल्यार आमचे कडेन हांगा म्युन्सिपालिटीचें लँड 25,000 स्क्वेअर मिटर आहा. 25,000 स्क्वेअर मिटरान त्या लेवलाचो त्या लायनीचो जर गार्बेज प्लांट बसता जाल्यार हांवूय रेडी आहा घालून दिवपाक. कारण ऑलरेडी दॅट गार्बेज इज हियर फॉर सो मेनी इयर्स. लोक त्रास करून घेताले. प्लांट घातलो जाल्यार एकदम हायटेक प्लांट आतां आसा त्याच्यान 10% न्ही 5% पासून वास येवपाना तसलो प्लांट, आनी त्या जाग्यान जर ट्रीट जाता जाल्यार हांव रेडी आहा करून घेवपाक. म्हणून हांव उलयतालो एवरी नाव एंड देन की आमकां ती क्लियर करपाक कितें करपाक जाय. आतां जर वेर्णा येता व्हडलो प्रोजेक्ट आनी आमची गार्बेज हांगासून थंय वचपाची आहा जाल्यार तो प्लांट म्हाका एप्रुवल मेळटलें की ना म्हाका सीएमा कडेन उलोवपाक जाय. आय एम ट्रायींग फॉर दॅट. बिसायड्स दॅट 5 कोटीचें काम म्युन्सिपालिटीचें सोडून हांवें गव्हर्मेंटा कडल्यान 5 कोटीचें काम थंय क्लिनिंगाचें चालू आहा. ओन्ली माय रिक्वेस्ट टू म्युन्सिपल पीपल, आमचे चेअरपर्सन आनी सीओक पासून की तें सेग्रिगेशन करून तुमचें कितें सेपरेट करता तेणी क्लियर केला त्या कॉन्ट्रॅक्टरान, तेचेर हाडून परत डंप घातला आनी दॅट इज क्रिएटींग न्यूसन्स आनी दॅट इज नॉट अलाविंग दॅट कॉन्ट्रॅक्टर टू वर्क सारकें जाय तशें. तर तें मातशें लक्ष दवरचें. तें क्लियर जावनी. 2-3 आयडिया सांगला. एक तर वेर्णा जालो, दीस प्लांट मायट नॉट कम. वेर्णाचो डिले जाता जाल्यार आय एम प्लॅनिंग फॉर 1 more year विथ गव्हर्मेंट्स एप्रुवल. पूण त्या 25,000 स्क्वेअर मिटरच आमचे कडेन एवेलेबल लँड आहा. तेतून बसता तो हाडूंक हांव ट्राय करता वेर इट वील कॅटर अगेन मुर्मुगांव तालुका.